प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 13वो विसवोर वोड 1 ते 23 पर्यंत. Mathew chapter 13 verses 1 to 23. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दोऱ्याचे दोडेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड जमे ताचे सोरशीक आयले की तो एका वड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक दोडेर रावलो. आनी तांचे कडेन उलोवन ताणें तांकां सोबार वस्तू वपारिणी सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळया, कोण एकलो वोंपपी वोंपूंक गेलो. वोंपताना थोडे बी वाटेर देगेर पडले आनी सुकणीं आयली आनी तांणी तें केलें. बियाक जोबर माती नासली ते खोडपी जोबडी थोडे पडले. ते मातयेक खोलाय ना जावन ते रोखडेच किल्लोले. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून ते रोखडेच किल्लोले खोले. पूण वत खोर जातोच उलपोले आनी पाड ना जावन सुकले. हेर कांट्या मदें पडले आनी कांटे वाडटोच ताका चेपून दवरले. हेर बरे जमनीर पडले आनी पीक जाले. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलेल्यांनी आयकुचें. वपारीचो हेतू हो. तेन्ना शिसांनी लागीं सरून ताका विचारलें, वपारींनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय? ताणें प्रतिपाल केलो, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट ओळखूनचे तेणें तुमकां दिल्लें आसा ते हेरांक ना. आसा तांकां देव आनीकूय दितलो आनी तांचे माप बरोवन व्हरतले. पूण ना तांकां आसा ते पर्यंत तांचे कडले देव काडून घेतलो. हे पासत हांव तांचे कडेन वपारिणी उलयतां, कित्याक पळोवनूय ताका दिसना आनी आयकोनूय ती जीत दिनात, न्हय म्हूण समजूयनात. आदींच इजायासान अशें सांगलें, दोळ्यांनी तांकां दिसना जावच्याक, कानांनी तांकां सारकें आयकूंक मेळना जावचे खातीर, मोनान तांकां समजना जावच्याक आनी ती म्हजेशी परतून येवन हांवें तांकां बरी करिना जावचे खातीर ह्या लोकांचे काळीज जड निबोर जाला. तांचे कान बेरे जाल्यात आनी तांणी आपले दोळे धांपल्यात. त्या पासत आयकून आयकून तुमकां कांय समजूचें ना, पळोवन पळोवन तुमकां कांय दिसचें ना. ते तांचे सोबे पाडून येता. पूण पळयतात देखून ते तुमचे दोळे आनी सारके आयकतात देखून ते तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी नितीवंत मनशां आशिल्लीं, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ती आशिल्लीं, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू वोंप्याचे वपारीचो अर्थ दिता. चीत दिवन आयकात तर आनी वोंप्याच्या वपारीचो अर्थ कितें तो समजून घेयात. राजाचे उतर आयकतात आनी ते समजनात ती वाटेर वोंपलेल्या बियां सारकी. देंवचार येवन तांच्या काळजांत वोंपलेले ते काडून व्हरता. खोडपी जमनीर पडलेले बी उतर आयकतात आनी रोखडीच ते उर्बेन मानून घेतात ती मनशां. पूण तांकां आपणा भितर पाडनात आनी ती थोडोच वेळ तीर उरतात. ते उतराक लागून उपद्रे आनी दुमाळो येना फुडें तांचो बावार्थ रोखडोच हालता. कांट्यांनी वोंपलेले बी उतर आयकतात ती मनशां, पूण ह्या संवसाराची दास्ती आनी गिरेस्तकायची भूल उतर दामून दवरता आनी ताका पीक जायना. बरे जमनीर वोंपलां ते उतर आयकता आनी समजता आनी ती मनशां ही पीक दितात. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. प्रितीच्या बाबणीनो, आतां जें शिवर्तमान आमी आयज आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू एका वोंप्याची ओपार दिता आमकां. आनी बाबणीनो, ही वोपार आमकां सजमून मेळपाक आमकां जाय कळोन घेवपाक कशे भाशेन एक शेतकामती काम करता आपल्या शेतान. एक शेतकामती जाणो की
ताज्या शेतान बी तो घालीत जाल्यार तेन्नाच की ताका फळ मेळटा. ज्या भाशेन आतां थोड्या दिसांनी पयलीं पावसाचो वेळ हा, पावस कोमेस जावचे पयलीं शेतकामती आपल्या शेतान एक बी रोवता आनी भाव भयणीनो आमी जाणो तें बी मेल्या उपरांत तेन्नाच की ताका फळ मेळटा. म्हणजे जें बी तो रोंपता, जें बी तो तिचोर आपल्या शेतान घालता, तें बी मोत्तूच आतां की ताका फळ मेळटा. म्हणजे भाशेन ताका तांदूळ जाय जाल्यार ते तांदळाचे बी तें घालता, तें मोत्ता आनी त्या उपरांत ताका तें फळ मेळटा 3-4 म्हयन्यांनी. आनी बाबा भयणी आमी जाणो की तें बी आपल्या शेतान घालिना जाल्यार ताका केन्नाच पीक मेळचें ना. आनी आयच्या शिवर्तमानान जेजू आमकां तेंच शिकोवंक सोदता. तो म्हणटा जेजू देवाची राजवडकी वा देवाचें राज ह्या शेतकामती भाशेन तो आपल्या शेतान तें बी रोंपता आनी आतां ताका तें फळ मेळटा. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना देवान आपले हो संवसार रचलो ताणें म्हणलेलें की हो संवसार आसो पर्यंत थंडाय आनी गरमी आनी थंडी आनी भाव भयणीनो दीस आनी रात केन्नाच पयस जावची ना. आनी तेच भाशेन हें बी आनी पीक जें ताणें सांगलां, जे भाशेन एक शेतकामती बी घालता आपल्या शेतान आनी ताका पीक मेळटा, तें केन्नाच बंद जावचें ना. कित्याक ही जावन आसा देवाची खोशी, ही जावन आसा देवाची येवजण, हें देवाचें सिस्टम म्हणटा ते भाशेन. भाव भयणीनो, गालास्कारांक सांत पावलो तेंय म्हणटा, तो म्हणटा आमच्यान देवाक फटोवंक जायना. जे भाशेन आमी तें बी रोंपता, आमी तें बी घालता आमच्या शेतान, तेन्नाच की आमच्यान तें पीक आमच्या हातान मेळटा. आनी भाव भयणीनो, आमी जेन्ना पळयत जाल्यार आमच्या जिवितान आमी कितल्यो वस्तू चिंतता. ज्या भाशेन आमी चिंतता, आतां आमी उतरां उलयता, आमी थोड्यो कोन्यो कोत्ता. म्हणटच आमची चिंतना जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर दवरता तेन्ना आमचें उलोवप आनी आमच्यो कोन्यो देवा भाशेन जातल्यो. आनी भाव भयणीनो, गरज आमकां आमची चिंतना जे आमी ह्या संवसारांत जियेता, कितली चिंतना आमची येतात ती आमी देवाच्या उतराचेर दवरपाक आमकां जाय देवाच्या उतराचेर रिगून रावंक. भाव भयणीनो, आमी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरीत जाल्यार, देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरीत जाल्यार तेन्नाच की भाव भयणीनो आमी एक देवाचें फळ आमच्या जिवितान आमी घडोवन हाडटले. ज्या भाशेन सुर्गीच्या बापान आपल्या एकल्याच पुताक एक बी कशें ह्या संवसारान धाडलो आनी जेजू ह्या संवसारान मेलो, ज्या भाशेन एक बी मोत्ता आनी एक पीक दिता, जेजू ह्या संवसारान तो आमचे पासत मेलो आनी आतां आमी जी कोण जेजूचेर पावाट दवरता, आतां आमी देवाचे पूत, देवाच्यो धुवो जाता. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी खरे भाशेन हें जिवीत जें जेजून आमकां सांगलां, जुवांचो 10:20 त्या वरवीं आमी हें जिवीत आमी सारता आनी आतां आमच्या दुसऱ्यांक वचोंक जाता, तांकांय देवाचें उतर दिवंक जाता आनी तांकांय जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता. ज्या भाशेन एक शेतकामती पीक हाडटा, देवाक जाय आमी पीक हाडलेलें, देवाक जाय आमी देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगट करून तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक. हेंच करपाक भाव भयणीनो आयजतान आमी वावरुया, आमी वसोया, आमी हें पयलीं जिवीत, हें देवाचें जिवीत देवाच्या उतरा वरवीं जिवंक आयज सुरवात करुया. आनी तेन्ना हें जिवेल्या उपरांत दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवन तांकांय जेजूच्या राज्यान हाडपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.